8 जाण हे फिक्स केल्ले आमकां अजून पेमेंट अजून मेळ्ळो ना फिक्साचो म्हणजे आमी कितें केल्लें आमी कॅश घातली कोर्टान केस बी घालून आमी सगळें हें केल्लें म्हणजे आमगे केस आमकां 5-6 वर्सां जालीं 6 वर्सान आतां आमी कोर गेले ते ऑगस्टाच्या 4 तारखेक आमकां केस आमी जिखले केस जिखून वचून आमी आमकां हेंच्यान कांय करूं ना 4 म्हयने जावन गेले आमकां मागीर आमकां घायली केस आमकां घायन पासून तरी पूण आमकां जिखले केस जिखून आमकां कोर्टान सांगलें तेंच्यान सांगलें 2-4 विकान आमकां आमगे सगळें क्लियर कोतो म्हणून सांगलें ते आतां 4 वीक जावन गेले आतां 5 वीक लागलो आमगे अजून कांय एक स्मॉल आमकां कांय दिलें ना म्हूण काबार जापायलो पूण सीओन सांगिल्लें हय सीओन सांगलें सीओन कोर्टा दिल्लें बरोवन दिल्लें 4 विकान दितलें म्हणून कितें पेमेंट करतले तुमचो सगळें आमगे कितें आहा तें क्लियर करून 4 विकान सगळें क्लियर करूं हां पण अजून कितल्या महिन्याचो पगार हे महिना पगार अजून कितल्या महिन्याचो 5 महिन्याचो 5 वर्सां तो 6 वर्साचो पगार फिक्स जाल्ले आमगेले फिक्स जाल्ले आमकां अजून कांयच मेळना पूण तुमी आतां आयल्या तुमी आतां डेली वर्कर्स पूण तुमकां आतां जॉबा खातीर फिक्स करचें म्हणून जाल्लें आसा तुमगे ऑर्डर पास जाल्या पूण अजून तुमकां जॉब हें करूं ऑर्डर फिक्स केल्ले सगळे मेडिकल बी कोण एरियस तुमकां जो एरियस सगळो आनी मेडिकल बी ऑर्डर सगळे केल्ले आनी मेडिकल बी केल्ले आमकां मेडिकल केल्ले आणि अजून महिनो जावपा आयला आमकां अजून कांय ना फ्रेश न्यू ऑर्डर मारून दिला आणि फ्रेश ऑर्डर मारून दिला आमकां आनी आम करपाचो ते आतां फ्रेश ऑर्डर कितें दिल्या फिक्स ऑर्डर फिक्स जाले म्हणून फिक्स म्हणून दिले आता 2 महिने झाले म्हणून हय आणि फाटल्याचे कांय ना आमकां गेले ते महिने आमी 22 तारीख कोर्ट जिखिल्ले ते डेट घालून दिला आमकां हय डेट घाल महिन्याची डेट आसपा जाय डेट आमकां सर आतांची डेट घालून दिले जानेवारी 2 महिन्याची डेट घालून दिला सर आणि फाटल्या सगळे काय हे कितें आहा म्हूण आमकां कळना सर ते ऑर्डरचेर कितें आसा म्हूण आमकां कांय कळ्ळो ना ते पयली डेट अशी आशिल्लो आतां हे डेट घातल्यार आमकां कितें म्हूण आमकां कांय कळ्ळो ना ते ऑर्डरचेर 2020चे आमकां ऑर्डर आसा ते प्रमाणे आमकां ऑर्डर मेळपा जाय ते 5 वर्साचे एरेस घालून दिता आमकां म्हणल्यार अजून काय ना आनी दुसरें म्हळ्यार कितें आता 4 विका टायमींग दिले पूण आतां तुमकां डेली वेजीसा खातीर आसा तुमी काय पूण फिक्साचो रोल आसा पूण तुमकां पेमेंट खंयचो येता पेमेंट आज दिता Daily wages. डेली वेजीस दिता 20-21 दिताले आतां दिवपा लागले ते 16,000 दिवपा लागले डेली वेजीस आज देंवयलो आज 16,000 केले 16,000 मेळटा फिक्स केले तेन्ना पेमेंट कितलो सांगलो फिक्स जाले पयलीं सर 16,000 मेळटाले केन्ना 14,000 मेळ्ळा केन्ना 19,000 मेळ्ळा आणि फिक्सा ऑर्डर दिवन बी आमकां अशी करता बरी सर ते ऑर्डर लागून झगडटाले आमी ते ऑर्डर पास जाले आमचे आमकां एश कोन कांय मेळना जालें आनी आमी कितें आमी तो कोर्टा हेतू गव्हर्न आम व्हॅल्यू ना जाली इतले हायकोर्टाक घालून सर हायकोर्ट दोन पाटी उरला सर 2 पाटी जिखून आयला वेळ किती उरला हायकोर्टाची आमकां दुसरें म्हळ्यार पिटिशन फायल केल्लें पळय ते पिटिशन फायल केल्लें पळय ताका शिवून बरोवन दिल्लें की सगळें क्लियर करता म्हणून 4 विकान दिता दुसरें म्हळ्यार कितें रेगुलरायज करून दुसरें म्हळ्यार आमी सराक आमी सर सादेव सराक आमी तूं आमी मागोन तेणें आमकां हें केल्लें आमकां हेल्प केलो कितली म्हण हेल्प करता तो सर कितू म्हूण सराक आमी पांयांक आमी कोर्टाक सर कितली म्हण पयशे घालपाचे सर 16,000 15,000 मेळटा कितले म्हूण हायकोर्टान पयशे भरतले आमी ताका लास्टाक आमी दिल ना जाल्यार 14,000 मेळटा 16,000 मेळटा 19,000 मेळटा सर आनी कोर्टाक घातले कितें आमी हातले कितें सर हेंच्यान अशी फाटी केल्यार कितें करपा सर आमी बेजीक बी लावून दिल्लें हे आमकां बेसीक बिलान हे आतां आमी दिले आतां कितू वर्स जालीं हे सगळे आतां आमकां पर फायनली आतां पर कोर्टान गेस्ट जिखोन लास्ट जिखोन फूल कितें आहा तितलें आमी सांगता कितें मेळटाले 19,000 पयलीं मेळटाले आनी आतां ना ऑर्डर दिले म्हणटा आमकां हे मेळटाले फिक्स ऑर्डर हे मेळटले हा हे पेमेंट गेल्ले महिना आमकां आमकां 14,000 दिले पेमेंट महिनाभर आतां कितलो पेमेंट आनी कितलो दाखयला पेमेंट
पेमेंट दिले ना 700 रुपया सांगले ते ना हे फिक्स ऑर्डर पेमेंट ना फिक्स झाला हे बसा त्याला मागे ही ऑर्डर केन्ना आयली हे पयर दिला पण आता दिला ही ऑर्डर डिसेंबर 24 तुमकां डिसेंबर 24 कितले मेळपा जाय अशें तुमकां ते आमकां फिक्साचे कित पगार येता ते मेळपाक जाय तुमचे बरोबर आणि जे हेरेच बाकीचे मेळपाक आनीकूय फिक्स आसतले न्ही ते कामां आसा तांकां कितले मेळटा पेमेंट 60-70 हजार म्हयन्याक मेळटल्याक आनी तुमकां इतले दिवप शकता म्हणजे तुमी तुमचें म्हणणें आसा की आमकांय ते 60-70 मेळचे ते मेळचे आणि हेरेच मेळचे फिक्स ऑर्डर दिले पण आता तुमकां ह्या म्हयन्याक फाटल्या म्हयन्याक ताणें कितले दिले पयशे 15,000 15,000 14,000 घाले आरटीआय घाले आनी पळोवया तुमकां इतले कित्याक दिले ते हा सर परत आरटीआय घालपाची परत कोटा कोटा वचपाची, कितले गरीब पयशे लोकांकडे घालपाचे? पैसे होईच ना पण आता तुम्ही सध्या कामां वतात काय काम पळय कशें आसा पळय आयकय टेन्शन हाडू आम्ही पैसे आम्ही गरीब लोक आम्ही आता 16,000 पर्यंत नाही कोण दिवपाची कितें आनी हावतले कितें आमी सर फायनली सांगाय तुमी करपा आहा आम्ही पेमेंट मेळ्ळे तशी मेळना जाल्यार 2 दीस टाइम देतात 2 दीस वयर झालो न्हू आम्ही पेट्रोल खूप त्रास जाता सर आमकां त्रास जाता बायल भुरगीं सांबाळपाक भरपूर त्रास आहा लोकांकडे पैसे मागपाक आमकां बेरान दिसता 2 दिना पैसे आमकां केन्ना जाता 15,000 पेमेंट तुमकां म्हणटा भायर भुरगे बसपा नाका आमी 14,000 मेळटा हा 16 जाणां भुरगीं आमी कितून खावपाची पोटाक 16,000 14,000 पेमेंट कितून घेवपाची लास्ट आमकां हेच उपाय आनी काय ना कोटा गेले काम सोडून गेले absent. बरें आसा त्रास 20 वर्स जाले आमी काम करता अशेंच आमकां मातशें फाटल्यान तुमकां फिक्स केले आनी तुमकां मागीर ते बी सांगू ना काय 5 वर्स जाले अजून सांगपा जाय न्हू आमकां कोटान 4 सर विका दिता सांगला म्हणले की 4 विका दिता म्हणून सांगून आयला अजूनपर्यंत कोटान आमकां बी दिवना. सांगला हायकोर्टा म्हणते तर व्हॅल्यू ना 2 पाटी जिंकला मोर सर हा ते बारीक बारीक केस आमकां फायनल करून दिता मध्ये आमगे एक पत्र त्या मोर सर आमगे गेले लेबराचे टाइम दिता तुम्ही हा सर टाइम किती सध्या 2 दिवस दिता ना दोन जाल्यार सर आता 2 दिवस टायमिंग दिना आता म्हयनो काबार जावपायला सर आमकां हो किती 4 विका भितर करून दिता म्हणले आता काबार हे करून दिला जावपायला पाहिजे न्यू तुम्ही सीओ बी मेळ्ळा हे तर ऑर्डर सगळे केलं ना सर पयलीं ऑर्डर दिला पळय हे ऑर्डर दिला आमकां हे न्यू करून दिला 22 तारखेक गेलते आता पळय हे महिन्यात ऑर्डर दिला सर आता हे ऑर्डर भितर कितें म्हणून समजोवपाचो हे म्हयन्याक पेमेंट घातलो म्हणून आमी हे करपाचें आमकां हे डेट घालपा जाय बरें आमचें तुमकां केलं मग सर घरान बसपाक जायना 10 मिनिट टेन्शनात 2 दीस दिला पळय पळय 2 दीस टायमिंग दिता तुमी कितें करता पळय सर ही ऑर्डर चेंज करतो काय सर ही ऑर्डर हे ऑर्डर ते कितें म्हणून आमकां हे ऑर्डर कितें हे करपाचें डेट घालायला पुरो आमकां हे घालपा जाय तुम्ही सांगा कितें करपाचें आणि उपाय ना आमकां ताका एक मनशा जीव गेल्यार काय ना गरीबाचे सगळं पुरते ताका रेग्युलेशन जावना केन्ना पर्यंत जातलें त्यांचे जे कोर्टाचे जे ऑर्डर दिला ते फॉलो करपाक जाय आणि एक मंडे ना ट्युजडे ऑर वेनसडेच्या तिच्या हातीन हे करून क्लियरफाय करता सगळे क्लियर जातले एज अ पेमेंट बिमेंट कितें आहा तितलें सगळे क्लियर So, करता डायरेक्शन आसा बी ओके सो Para number 20 2020तल्यान तेंचे एरियाजय हे मेळटले डायरेक्शन हायकोर्टान दिला एज पॅरा नंबर 20 इम्प्लिमेंटेड बुधवार मंगळवार बुधवार क्लियरली क्लियर जातले तांकां एक ऑर्डर दिली आसा तेजे करता आणि ती जी करेक्शन आहा ती करेक्ट करून दिवपाकूच जाय तुम्ही तांकां 4 वीक म्हणून प्रॉमिस केल्ले का 4 वीक माय जाली कोर्टाची 22 तारीख सुद्दां आशिल्ली म्हाजे मातशे स्टाफ हे आशिल्ले फुल्ली एग्री पूण दितले सो जातले दिले